सैमाचे आणि पर्यावरणाचे संतुलन बिघडत असा हे महत्वाचे कारण असा। म्हादयच्या पात्रांक कसलेच तऱ्हेचे लागीं बांदकाम करपाक दिवप ना। आमी निसर्गाची खूबच हानी केल्ली आसा। म्हाका सदांच प्रश्न पडटा की बुट्टी येवपा फाटलें कारण एक नैसर्गीक कितें आसा। जर खरेंच कळसा बंदराचें पाणी आसा जाल्यार ते सरकारा मार्फत ते विशय सोडूं येतात। नमस्कार। न्हंय म्हटली काय हुंवार हो येयलोच। जेन्ना जेन्ना व्हडलो पावस पडटलो तेन्ना प्रत्येक न्हंयक हुंवार हो येतलोच। आमचे जाणटे अशें म्हणटात की पयलीं खंय 15-15 दीस कंटिन्युअस पावस पडटालो, पण हुंवार येताले पण अशा तरेचे हुंवार येयनासले। आजची फाटली जी ही 10 वर्सां पळयत जाल्यार ह्या हुंवाराचें स्वरूप वर्सान वर्स वाडत चल्लेलें आसा आनी ह्या वर्साचें स्वरूप तर सगळ्यांनी तुमी आमी पळयलां तें आनी विचारूच नाकात। म्हणूनच ह्या हुंवारा फाटलीं कारणां कितें आसा ती आमी सोदपाचो प्रयत्न करुया। आमी सत्तरी तालुक्यान अशा कांय व्यक्तिमत्वांक वचून मेळया जी व्यक्तिमत्वां एखाद्या घटनेक एक घटना न्ही तर एका अभ्यासक्रमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयता। सो कांय अशी व्यक्तिमत्वां जेंचे कडेन आमी वचया, जेंचे कडेन उलोवया आनी तेंच्या तोंडांतल्यान आयकून घेवया। सगल्यांक एकच प्रश्न, इतलो पावस पडलो, पयलीं इतलो हुंवार नाशाडी करिनासलो आनी आतां जो हुंवार येता हो नाशाडी करता। ह्या हुंवारा फाटल्यान कारणां कितें? चलात तर पळोवयात, सत्तरीच्याच तेंच्या तोंडांतल्यान आयकया। गोय आणि हेर कडेन जो महापूर येयल्लो आसा त्याच्या फाटल्यान सैमाचे आणि पर्यावरणाचे संतुलन बिघडत असा हे महत्वाचे कारण असा। गेल्या कांय वर्सां सावन ग्लोबल वॉर्मिंग जेका म्हणटा आनी क्लायमेट चेंज ही दोन आव्हानां मनीस जाती समोर उबी रावलेली आसा आनी तेका लागून मान्सूनचो जो पावस पडटा ताच्या एकंदर चक्रा भितर बदल जाल्लो आसा। कांय कडेन मोठ्या प्रमाणात पावस लागता तर कांय कडेन पावस पडत ना। आणि गोंयान जर आमी गेल्या 10 वर्सांचो अभ्यास केलो जाल्यार लक्षात येता की पावसाचो लहरीपणा आसा तो वाडलेलो आसा आणि हातून भर जेंका आमी एन्थ्रोपोजेनीक एक्टिविटी म्हणजे मनशान केल्ल्यो काही घटना ज्यो आसा ह्यो जबाबदार आसा। सत्तरी म्हालान जो उत्तर गोंयचे 78% जंगल आसा त्या वाठाराचेर आमी नजर मारली जाल्यार लक्षात येता की व्हडा प्रमाणात जंगल तोड जाल्ली आसा। धारबांदोडा, सांगे हे जे वाठार आसा त्या वाठारांतल्यान जुवारी न्हंयचो उगम जाता, म्हादयच्या वेगवेगळ्या फांट्यांचो उगम जाता। तर ह्यो ज्यो न्हंय आसल्यो पयलींच्या तेंपार तेंची पाणी धारण करपाची क्षमता आसली ती व्यवस्थित जातली, पण गेल्या कांय वर्सां सावन ह्यो न्हंयो ज्यो आसा तेंचे काठ जे आसा ते दुर्बल जाता आनी तेका लागून न्हंयेच्या एकंदर जे भूवैज्ञानीक क्षेत्र आसा तेचेर खंय तरी दुश्परिणाम जाता आनी तेका लागून हे जे हुंवार आसा, जे महापूर आसा ते आमकां ह्या दिसांनी वाडिल्ले दिश्टी पडटा। आनी महत्वाचें कारण म्हणजे गेल्या कांय वर्सां सावन म्हणजे गोंय मुक्त जाल्या उपरांत आमची म्हादय न्हंय आसूं किंवा गोंयच्यो हेर ज्यो उपन्हंयो आसा त्या न्हंयांच्या पूर प्रवण क्षेत्रांत अतिक्रमणां जाल्लीं आसा। त्या पूर प्रवण क्षेत्रांत बांदकामां जाल्लीं आसा। कांय कडेन तर मार्केटा सारखे प्रकल्प सुद्धा सरकारान बेकायदेशीररित्या बांदलेले आसा। ह्या सगळ्या गजालीक लागून आमच्या नदरेक पडटा की जो महापूर येयला आनी त्या महापुरान लोकांचे जे नुकसान जाला ते नुकसान जावपाचे महत्वाचे कारण अचकीतपणे हे उदक जे आसा हे येयलें। त्याच परीन आमची जी हंजुणे धरण आसा किंवा साळावली धरण आसा किंवा ते सायडीन तिळारीचे आनी आमठाणेचे धरणां आसा, ह्या चारूय धरणाचे बांदकाम जाल्या उपरांत तेतूंतलो गाळ जो आसा हो उसपपाचें काम जे आसा ते जलसंसाधन खात्यान करूंक ना आनी तेका लागून जून म्हयन्यानूच ही धरणां उपाट भरता आनी एकंदर उदक जे आसा हें उदक त्या जलाशयान उरना आनी न्हंयची परिस्थिती ही दिसान दीस बिकट जाता। गोंयान जो पूर येयल्लो आसा तेका जशें सैमाची कारणां जबाबदार आसा तेच्या परस मनीस जातीन एकंदर पर्यावरणान जो हस्तक्षेप केल्लो आसा, अतिक्रमण केल्लें आसा तेच म्हाज्या नदरेंतल्यान चडांत चड महत्वाचें कारण थारिल्लें आसा। आयज WRDन जे डिसिल्टेशनाचे कांय कडेन काम केल्लें आसा ते अत्यंत
चुकीच्या पद्दतीन केल्लेले आसा आनी तेंच्यांनी न्हंयच्या पात्रांतल्यो शिरणी ज्यो आसा आनी वेगळी झाडां जी आसा ती पुराय तरेन काबार करून उडयलेली आसा. त्याच परीन WRDन सत्तरी, सांगे, धारबांदोडा ह्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणात वसंत बंधारे बांदलेले आसा. ही वसंत बंधारे बांदप खूब बरी गजाल, पूण तो ते वादळ येयल्या उपरांत आनी पावस पडच्या पयलीं ह्या बंधाऱ्यांच्या परिसरांत जी लांकडां आसलीं किंवा झाडाचे बुंदे आसले किंवा हेर ज्यो गजाली आसल्यो ज्यो अडथळे निर्माण करताले ते खंय तरी काडप गरजेचें आसलें. ते काम करपा खातीर तेंचे सुपरवायझर आनी इंजिनियर जे आसले हे पुराय तरेन अपयशी ठरलेले आसा आनी ताका लागून ही समस्या जी आसा ही समस्या खूब बिकट जाल्ली आसा. एकंदर आमी जर इच्छा आसात जाल्यार ह्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो जर वेवस्थीतपणान नियोजनबद्ध आमी पावलां मारलीं जाल्यार हुंवारा सारके संकश्ट जे आसा ते आमी नियंत्रीत करपाक फळादीक जातले. म्हादयच्या पात्रान कसलेच तरेचे लागीं बांदकाम करपाक दिवप ना. फाटल्या वर्सा ओवर येयलो त्याच्या उपरांत आमी त्याच्या कडल्यान कितें शिकले की फुडल्या वर्सा तें आडावपाचें. ज्या ज्या जाग्या वयल्यान म्हादयचें न्हंय फुट्टा, उदक भितर येता थंय एक संरक्षक भिंती बांदपाची गरज आसली. पूण फाटल्या वरान आमी फाटल्या वरान शिकून आमी कांयच करूंक ना. म्हाका दिसता हो एक सर्वे करपाची गरज आसा की आतां ओवर येतलो, हुंवार येतलो म्हणून आमी नियोजन करपाची गरज आसा. आपातकालीन सेवा आसा आमची ती सुदारपाची गरज आसा. आपातकाल येवचोच न्हू म्हणूनय आमी नियोजन करूं शकता अशें म्हाका दिसता. सत्तरी, खांडेपार, गांजें, उसगांव ह्या जाग्यांचेर जो हुंवार आमी पळयलो तो म्हाका दिसता दर वर्सा स्वताचेच विक्रम मोडीत आसा. सत्तरीन पोरूं येयल्लो हुंवार हो पयल्या वर्सा पेक्षा चड आसलो. अंदूचो हुंवार पोरच्या पेक्षा चड आसलो. 1982 लोक म्हणटात की सगळ्यान व्हडलें ओवर येयल्लें म्हणून. पूण ह्या वर्साचो हुंवार हो म्हाका दिसता केन्नाच आमी पळोवंक नासलेलो, आमच्या जाणट्यांनी आसात त्या जाणट्यांनी पळोवंक नासलेलो हुंवार आसा. हेची कारणां कितें आसतलीं ह्या हुंवाराची? अशें दिसता की वांगडाच खूब पावस पडलो आनी आमची कॅचमेंट एरिया ही पश्चिम घाट आसा आनी ह्या कॅचमेंट एरियेन कर्नाटकान ज्या पश्चिम घाटान खुबसो पावस वांगडाच पडल्या कारणान तो हुंवार येयलो. पूण हुंवार दर वर्सा पावस पडटा पूण सगळें उदक व्हांवून वयता. हे फावटी कितें जालें, इतलो पावस वांगडाच पडलो आनी सगळ्या उदकाचो निचरो वांगडाच जालो ना. ताका लागून एक फूग येयली आनी ह्या फुगीक लागून फाटले सगळे गांव आसात ते बुडले. ह्या हुंवारान आमी पळयलें काडी लागीं करून जमयल्ले घरां लोकांची मोडली. गुरां, धरां, वासरां, संवसार सगळो लोकांचो व्हांवून गेलो. म्हादय न्हंय आमकां खूब कितें दिता पूण ह्या वर्सा म्हादय न्हंयन आमचे कडल्यान खूब कितें घेवनूय गेली. तिका दोश दिवं नजो, दोश हो मनशाचोच आसा. देगेची सगळीं झाडां गेल्या कारणान जाता कितें, पावस पडल्या उपरांत सगळी माती येवन न्हंयन व्हांवता. माती येवन न्हंयन सांठवली काय न्हंयचें पात्र आसा तें उथळ जाता. पात्र उथळ जाल्ल्या कारणान न्हंयक फूग चड येता आनी उदक भायर फुट्टा. आतां ही जर डिसिल्टेशन जर करूंक ना न्हंयचें जाल्यार हें चालूच उरतलें. पूण डिसिल्टेशन करप हो जरी आत्ताचो उपाय जालो, डिसिल्टेशन करप, उसपाप न्हय, तरी म्हाका दिसता डिसिल्टेशन केल्ल्या कारणान जैवविविधता जी आसा उदकांची तिकाय धोको येतलो. न्हंयच्या पात्रांत जी आमी आयज शेती जावं जें कितें करता, पयलीं पुरण शेत आसतालें सबंद न्हंयच्या पात्रांत. आयज पुरण शेतां खंयच ना कारण बंधारे बांदलेले आसात. बंधारे बांदल्या कारणान पाणी अडवा पाणी जिरवा ह्या मोहिमे अंतर्गत ते गिमान उदक आडोवपा खातीर बंधारे बांदल्या. पूण तेंचें नियोजन सारकें आसा काय ना हें पळोवपाची गरज आसा. बंधारे बांदल्या कारणान पुरण शेत बंद जालें पूण बाकीचीं जीं कुळागरां आसात ती फक्त म्हाका दिसता माड जाय आसले. पावसाच्या दिसांनी न्हंयचेर हुंवार येवप हें एक नैसर्गिकच आसा. पण जेन्ना हुंवार येता तें उदक न्हंयचें पात्र सोडून इतर जाग्यांनी वचप हाच्या खातीर खुबशीं कारणां आसात. मुखेल कारण म्हळ्यार एक तर आमी मनशान आपल्या हावेसाक लागून निसर्गाचेर कब्जो केल्लो आसा आनी तेजो प्रस्थापीत जो जागो आसा ते आमी विकासाच्या नांवार ते नश्ट करून दवरलेले आसा. दुसरी गोश्ट आसा की आमी शाश्वत विकास करपाक सोदता आनी आमी
ह्या अशा नैसर्गिक आपत्तीचो विचार न करतना अशे विकास घडोवन हाडटा. खास करून न्हंयचेर व्हडले व्हडले बंधारे बांदता किंवा न्हंयची पात्रां आमी खणून उक्ती करता. अशा वेळारय हें जें उदक आसा न्हंयचें तें ओवरफ्लो जावन दुसऱ्या जाग्यांनी वचूं शकता. तिसरें कारण आमी आमच्या एकंदरीत रावपाच्या स्टायलीक लागून किंवा आपल्या जगण्याच्या चारित्र्या खातीर आमी निसर्गाची खूबच हानी केल्ली आसा आनी हाका लागून वातावरणाचो जो समतोल आसा तो आमी बिगडोवन उडयला. अशें दिसून आयलां की गेल्या 10 वर्सां पयलीं काणकोण हांगा ढगफुटी जाल्ली आनी तशीच ह्या सुद्दां वर्सा ही एक ढगफुटी जावप किंवा ढग एकत्र येवन तांचो बस्ट जावप एकाच टायमार. अशा वेळार वातावरणाचो समतोल बिगडल्या कारणानच हें अशें घडून येता. म्हणून न्हंयचेर हुंवार येवप ही एक मनशान घडिल्ली जवळ जवळ मनीसच ताका जबाबदार आसा आनी हाच्या मुखारय येणाऱ्या काळांत आमी सतर्क रावपाक जाय. खास करून जे आमचे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आसा ते डिपार्टमेंट आनी एलायड डिपार्टमेंट आसा लायक म्युनिसिपालिटी आसात किंवा सिवीक बॉडीज आसा ग्रामपंचायत आसा तांच्यांनी वेळारूच ह्या अशा हुंवार आयिल्लो आनी नुकसान जाल्ल्याची दखल घेवन फुडली उपाय योजना करपाक जाय. खास करून ताचेर पूर्ण अभ्यास करचो. बंधारो घालता जाल्यार बंधारे बरेच आसा वायट अशें म्हणना, पण त्याच बरोबर त्या बंधाऱ्यांचो दुश्परिणाम कितें आसा किंवा एखाद्या न्हंयच्या पात्रांक आमी रिटेनिंग वॉल बांदतात अशा वेळार हे वॉल कितल्या पर्यंत उदकाचो फ्लो ब्लॉक करतले किंवा ओवरफ्लो करतले हाचो निवळ अभ्यास करपाक जाय आनी ताज्या नंतर अशा तरेचे डेव्हलपमेंट तेंच्यांनी हातांत घेवचे. एकंदर 70तल्या जवळजवळ 3 न्हंयांचेर जलसिंचन खात्यान बंधाऱ्यांची माळ उबारली. मागीर म्हादई, रगाडा, वाळवंटी आनी वेळूस. पण गेल्या 15 वर्सां जेन्ना बंधारे बांदले त्याच्या पासून ते आयज पर्यंत एकंदर गेल्या 15 वर्सांचो इतिहास जर पळयलो फाटल्यान जर आमी गेले जाल्यार जो पूर येवपाची जी परिस्थिती आहा ती हळूहळू वाडतच गेल्ली आसा. गेल्या वर्सा म्हादईचे पाण्याची पातळी प्रचंड प्रमाणात वाडली आणि यंदा तर पुराचो कहरच जालो. त्याचे फुडलें म्हत्वाचें कारण म्हाज्या अनुभवा प्रमाणे की आमी जेन्ना बंधारे बांदले त्याच्यानंतर ते आयज पर्यंत म्हणजे गेल्या 15 वर्सां पासून बंधाऱ्यांचो गाळ आसता म्हणजे बंधाऱ्याच्या तोंडा फुडें जो गाळ आसता म्हणजे जे जलाशयांचो गाळ आसता तो गाळ खरं म्हणजे काडपाची गरज आसलेली पण तो 15 वर्सांक केन्नाच गाळ काडूंक ना. ताका लागून पाण्याची पातळी जी आहा ती वाडटा म्हणजे बंधाऱ्याचो जलाशय जो आहा तो पूर्णपणे गाळान भरलेलो आसा. ताका लागून पाण्याची पातळी वाडटा आणि दोन्ही सायडींनी ज्यो शेतां आसात लोकवस्ती जो आहात त्या लोकवस्तींनी उदक वयता आणि पूर निर्माण जाता. यंदाय अशीच प्रकारची परिस्थिती पळोवपाक मेळ्ळी जाल्यार आमी कितले फावटी सरकाराक सांगले की हे गाळ उसपा ताका लागून लोकां फुडें महाभयंकर संकट निर्माण जाता पुणून जलसिंचन खात्यान अजून पर्यंत तो गाळ उसपूंक ना. हेजे फाटल्यान जर आमकां जर हेज्या फुडें जर अशी परिस्थिती जावपाक जायना जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो न्हंयचो गाळ उसप ही म्हत्वाची गरज आसा. काल जो हांगासर हुंवार येयलो तसो हुंवार सावर्शान हाज्या पयलीं येवंक नासलो. सावर्शानच न्हू म्हाका दिसता सबंद 70 केन्ना येवंक नासलो. म्हाका याद जाता त्या प्रमाण 1983 हांगासर व्हडलो हुंवार येयलो पूण काल जितलो येयलो तेजो व्हडलो येवंक नासलो. अशें म्हणटात जाणटेले तेन्ना सांगताले म्हाका की असो हुंवार 1910 येयल्लो ताजे उपरांत पयलीं येवंक ना. पूण फाटल्या 7-8 वर्सांचो जर आमी अभ्यास म्हणून जर पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता सातत्यान हो फ्लड येत आसा पूर येत आसा पूण अंदू येयलो तसो हुंवार केन्ना येवंक नासलो. खरें म्हणल्यार सावर्शे गांवाचे आमचे कालच्या ह्या हुंवारान 5 वाटे जाले. 5 कडेन आमी सगळे लोक शिवरान उरलेले. पुलाच्या हे सायडींचो एक वाडो कसो जालो पुलाच्या ते सायडीचो एक वाडो जालो मदलो वाडो एक जालो आनी तेमकारवाडी म्हणून जे आसा ते कंप्लीटपणान वेगळे कोण कोणाक मेळनासले. इतले काल आमचे हांगासर हाल जाले. हो पूर जो येयला तसो पूर हांवें तरी केन्ना पळोवंक नासलो. हांवें पळयल्लो तो व्हडलो पूर 1982-83 तेन्ना ह्या पुला वयल्यान उदक वचूंक नासलें पूण काल ह्या पुला वयल्यान उदक गेलें आनी ह्या पुराची कारणां जी आसा ती म्हाका दिसता सरकारान सोदपाची गरज आसा. कारण फाटल्या 10 वर्सां सातत्यान हो पूर येत आसा. गांव बुडटा पूण अंदू सारकें जरी नासलें तरी फाटल्या 7-8 वर्सांक येत आसा आनी हेज्या फाटलीं कारणां जर सोदता जाल्यार म्हाका दिसता हे बंधारे जे म्हादय न्हंयचेर घातल्या म्हाका दिसता ते बंधाऱ्याचेर विचार करपाची सामकी गरज आसा.
खरेंच म्हादय न्हंयक बंदरे घालपाची गरज आसा काय कितें आनी बंदरे घातल्या उपरांत सादारण फेब्रुवारी मार्च एप्रील मे मेरेन जें उदक सांठोवन उरता ताका लागून न्हंयच्यो धड्यो ज्यो आसात त्यो सगळ्यो भुसभुशीत जाल्यात आनी पूर येयलो उदक येयल्यार येयलें की सगळीं न्हंयचे धडेची झाडां जीं आसात तीं झाडां पयलीं उमटून पडटात धड्यो कोसळटात आनी म्हादय न्हंयक जितल्यो म्हणून कोणी आसल्यो त्यो सगळ्यो कोणी ह्या हुंवारान पुरवल्यात आनी आयज जर हें हुंवार उदक जें आसा तें उदक जर भायर सरता म्हणजे न्हंयच्या पात्रांतल्यान भायर सरता जाल्यार म्हाका दिसता न्हंय उथळ जाल्या पयलीं इतली खोल उरोंक ना आनी सरकारान ही कारणां सोदपाची गरज आसा अशें म्हाका प्रामाणीकपणान दिसता आनी एक म्हत्वाचें म्हणल्यार गांजाचो जो हो आसा बंदारो आसा त्या बंदाऱ्याची अंदू हायट वाडयल्या पूण फोनाची जी हायट आसा ज्यो प्लेटी काडपाक जाय आसल्यो म्हाका खबर ना एक्झॅक्ट कितें जालां तें पण खूब जाण काल चर्चा करताले की ताची उंचाय जी आसा ती वाडयल्या आनी प्लेटी पोंच्यो जे हें घालता पोंच्यान जे वाडयल्या ताका लागून झाडां थंय आडकोन उरतात आनी हुंवार वाडत वयता हांगा हो खडकेच्या पुलाच्या वयल्या वाटेन हांव ज्या पुलाचेर उबो आसा ताच्या वयल्या वाटेन जो बंदारो जाता ताजे इफेक्ट आनी 15 वर्सांनी कळटले कारण ह्या बंदाऱ्याचे उंचाय जी आसा ती 4 मिटरांनी वाडयतात अशें आयकलां आनी काम सुरू जालां पण सरकारान विचार करूंक जाय जर खरेंच हाजें उदक आडोवपाची म्हादयची गरज आसा जाल्यार आडोवंक कांय हरकत ना पण पाणी अडवा पाणी जिरवा ही जी स्कीम आसा ही स्कीम म्हादय न्हंयक न्हू अशें म्हाजें प्रामाणीक मत म्हादय न्हंयच्यो ज्यो उपनद्यो आसा थंय वचून बंदरे घालात न्हू हरपारो आसा जितो पानशिरो आसा सुको पानशिरो आसा ह्या पानशिऱ्यांनी वचून तें उदक आडोवपाची गरज आसा जेणे करून तें उदक म्हादयक पाजरून मागीर येतलें आनीक ह्या हुंवाराची कारणां सोदतना हे बंदारे आसा ह्या बंदाऱ्याचो कितें इफेक्ट जाता काय कितें हाचेर सरकारान जरूर विचार करचो अशें म्हाका ह्या वेळार दिसता थँक्यू धन्यवाद ह्या वर्सा जो अनप्रेसिडेंटल म्हणटा असो पूर येयल्लो आसा आनी हेतून म्हणटा ते भयंकर म्हणटा ते 70च्या शेतकऱ्यांक जावं 70च्या लोकांक जे न्हंयचे कडेन रावता म्हादयचे कडेन रावता तांकां सामको भयंकर असो नुकसान जाल्लें आसा आनी ह्या पुरान म्हणटा ती पयल्या वर्सा म्हाका दिसता अशें आमी इतलीं वर्सां पळयतात ह्या पयल्या वर्सा म्हणटा ती घराची घरां म्हणटा ती सादारण 25 जमीन दोस्त जाल्ली आसा खुबश्यो जमनी म्हणटा त्यो लोकांचे शेतकऱ्याच्यो शेतां जावं कल्टिवेशन आसा तें व्हांवून गेल्लें आसा आनी पयलीं फावटी मोठ्या प्रमाणान म्हणटा तें न्हंयचें पाणी जावं म्हादयचें पाणी म्हणटा तें गांवांत शिरलां म्हाका दिसता हेका एक मुख्य कारण अशें म्हाका दिसता की ह्या फावटी पावसूय चड पडला म्हणूं येता तेज्या भायर पयलीं म्हणटा तें म्हाका खबर आसा की आमच्या गांवांनी म्हणटा ते व्हाळ आसा तितून पुरणी करताले आमी जावं म्हादयक सुद्दां पुरणी करताले लोक बाकीच्यो न्हंयो आसा थंय 70चे सगळे लोक पुरणी करताले आनी वर्सान वर्स कितें करताले माती काडून लेवल करताले म्हणजे असो ढिगारो जावंक दिनासले म्हटल्यार मातयेचो पाण्याचो प्रवाह आसा तो स्मुथली फ्लो जातालो पूण फाटल्या जेन्नाच्यान बंदारे जेन्नाच्यान म्हादयक बांदले तेन्नाच्यान पुरणी बंद जाल्यो तश्योच आमच्या बाकीच्या ज्यो न्हंयो आसा थंय बीन तशेंच पाणी नासल्या कारणान पुरणी लोकांनी हळू बंद केल्यो आनी आतां कितें जालें जो वयरसून माती येता ती न्हंयेन जावं म्हादयक भरले आनी तेजी लेवल आसा ती पातळी वयर येयली आनी ताका लागून पाणी आसा तें वयरसून फ्लो जाता आनी म्हाका दिसता मेजर कारण म्हटल्यार हें कारण आसूं येता आनी ताका लागून सरकार जर हेजेर तोडगो काडूंक सोदता जाल्यार कितें करचें पडटलें एक तर म्हटल्यार ही म्हादय आसा थंय जे भराव भरलेलो आसा ती डिसील्ड करची पडटली म्हादयत न्हू सगळे व्हाळ आसा न्हंयो आसा त्यो डिसील्ड करच्यो पडटल्यो आनी ज्या म्हटल्यार जंय धड कमी आसा आनी थंयसून जें पाणी एंटर जाता तें रिटेनिंग वॉल बांदून प्रोटेक्टीव मेजर घेवचे पडटले तरच आमचे शेतकरी इन फ्युचरान म्हाका दिसता शेतां करूंक शकतले न्हंयचे सायडीचे हालींच तुमकां खबर आसतलें की म्हादय न्हंयचेर मोठ्या प्रमाणान बुट्टी आयली आनी लोकांची घरां कोसळ्ळी बागायती ना जाल्यो आनी गोरवां मेल्लीं आमकां पळोवपाक मेळटा आनी अशे तरेन विविध रुपान नाशाडी जाल्ली पळोवपाक मेळटा म्हाका याद जाता अशें की 1982 वर्सा अशे तरेची मोठी बुट्टी आयिल्ली आनी अशेच तरेचे मोठ्या प्रमाणान लोकांची नाशाडी जाल्ली पूण ताच्या उपरांत 28 वर्सां उपरांत गेल्या वर्सा 2020 ह्या वर्सा परत बुट्टी आयली आनी अशेच तरेन मोठ्या प्रमाणान लुकसाण जालें पूण परत अंदू वर्साय 2021 बुट्टी आयली आतां एक व्हडलो मोठो प्रश्न पडटा की पोरूय बुट्टी आयली आनी परत अंदूय बुट्टी आयली हेजी कारणां कितें आसतलीं आतां कारणां जेन्ना आमी सोदता तेन्ना आमकां दोन तरेचीं कारणां आसता एक
सैमीक कारणां निसर्गीक कारणां आसा आनी तेच्या फाटल्यान दुसरी कारणां म्हणल्यार निर्मीत कारणां आसा. तुमकां खबर आसतलें की दुसरी एक गजाल आसा की एक म्हाका सदांच प्रश्न पडटा की बुट्टी येवपा फाटलें कारण एक नैसर्गीक कितें आसा. तुमी जर बारीक जर पळयल्यार ज्या दिसा बुट्टी आयली त्या दिसा पुनव आसली आनी पुनव म्हणटकच जरग जातली, दर्याचें उदक तंग उरता, दर्या आपलो उदक पोटान घेना. अशा वेळाचेर दर्यो जेन्ना उदक पुश करता त्या वेळाचेर बुट्टी येवपाची संभावना चड जाता आनी म्हाका दिसता ही एक कारण नैसर्गीक आसा. दुसरें मानवी निर्मीत अशी कांय कारणां आसात. ती मानवी निर्मीत कारणां म्हणल्यार कितें, तुमकां खबर आसतली की म्हादय न्हंयच्या तडीचेर आमचे कडेन मळे आसात. आदल्या काळान म्हणजे भुरगेपणान आमकां पळयटा की मळ्यांनी उक्ते मळे आसताले आनी उदक व्हांवून वतालें आनी थंय मोठ्या प्रमाणान बागायती नासली. आयज लोकांनी मोठ्या प्रमाणान केळी माडयो लायल्या आनी हे मळे गच्च जाल्यात. दुसरी गजाल आसा की फाटे आसतात. फाटे म्हणल्यार ल्हान ल्हान ट्रँचीस ज्या हातूंतल्यान उदक वाडटकच तातूंतल्यान उदक व्हांवत वयतात. हे फाटे जे आसा ते फाटे बंद जाल्यात. बंद जावपा फाटल्यान कारणां वेगळीं आसा. कारण मातयेंतल्यान बंद जाल्यात आनी दुसरी झाडां जी वाडल्यात फाट्यांनी ती कोणी मारूंक ना. म्हणटच पुरण शेती जेन्ना आसली तेन्ना लोक ह्या फाटे निवळ करताले, तेंची झाडां आसता ती बारीक बारीक आसता ती मारताले आनी तेजो वापर पुरणी खातीर करताले. हें म्हत्वाचें कारण आसा. दुसरें म्हत्वाचें कारण जर पळयलें जाल्यार आमकां पळोवपाक मेळटा हे फाटे आसा त्या फाट्यांनी लोकांनी एनक्रोचमेंट केल्लें आसा. त्या फाट्यांनी लोकांनी केळी लायिल्ली आसा, ते फाटे आडायल्ले आसा. कांय फाटे जर लोकांनी माती घालून रिजेक्शन घालून तेजे पुरयल्ले आसा. चिरेखणीची माती घालून आमच्या घरा कडेन चिरेखणीची माती घालून हे फाटे पुरयल्यात. म्हणटकच आमकां पळोवपाक मेळटा की अशा वेळाचेर जेन्ना रिजेक्शन्स घालून वा माती घालून जे फाटे पुरयल्या उपरांत उदक खंयच्यान वतलें. दुसरी म्हत्वाची गजाल जी आसा मानव निर्मीत आसा ती गिमाळ्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. ती म्हणल्यार मोठ्या प्रमाणान रेंवेचें उत्खनन जाता. पोकलिनांनी लोक रेंव काडटा आनी मोठे मोठे दोबरे पडटात आनी अशें जाल्ल्या कारणान म्हादयची दिशा बदलता, म्हादयच्या प्रवाहाची दिशा बदलता. आपणाक जाय ते वाटेन म्हादय वयता. आनी एक म्हत्वाचें कारण तुमकां पळोवपाक मेळटलें की गिमाळ्याच्या दिसांनी लोक जिलेटीन घालतात. जिलेटीन घातल्या घातल्यान कितें जाता की धोडो कोसळटात. धोडो कोसळटकच मोठ्यो मोठ्यो ज्यो आमच्यो कोणी आशिल्ल्यो, दुऱ्याची कोण आमची सगळ्यांत मोठी कोण, मागीर आमची धवळांतली कोण सगळ्यांत मोठी कोण ह्या वाठारांतली हांव सांगता ती मिश्याळ्याची कोण, अशे तरेच्यो कोणी आयज पुरवल्यो. आनी उदक सांठोवन दवरपाची कॅपेसिटी ज्या कोणींनी आशिल्ली ती ना जाल्ली पळोवपाक मेळटा. तिसरी म्हत्वाची गजाल, चवथी म्हत्वाची गजाल हांव सांगपाक सोदतां की बंधारे. आतां तुमी म्हणटाले की बंधाऱ्याक लागून कितें जालें काय म्हणून. 7-8 बंधारे आमच्या म्हादयच्या पात्रान आसा जे सकयल गांजे मेरेन ते उस्ते मेरेन लागता. एक जाता प्रॉब्लेम, हुंवार येतकच लाकडां येवन त्या बंधाऱ्याक बसता. 3 ते 4 मिटर उंचायेचो बंधारो आसा. जेन्ना लाकडां लागता तेन्ना परत एकदा तितलेच 1-2 मिटर उदक वयर सरता. नेटान उदक फ्लो जायना. हेंवूय तेच्या फाटल्यान कारण आसा. आतां तुमी म्हणटाले हाका नियोजन कितें करपाक जाय, हे पूर न येवपाक आमी कितें करपाक जाय. आमी म्हणटा आसतना हांव फक्त सरकाराक बोट दाखयना, आमी म्हणटा आसतना हांव थळाव्या जे लोक जे तडी रावतात 32-33 गांव जे आसा गांजे मेरेन त्या लोकां कडेन मागता. कारण की हें जर आमी अशे तरेचें एनक्रोचमेंट आमी सोडलें करपाचें वा न्हंयन रिजेक्शन उडोवपाचें सोडलें आनी वेवस्थीत न्हंयचें पात्र जर आमी मेनटेन केलें जाल्यार खूब बरें. आनी आमचे कडेन कसलीच यंत्रणा ना, सरकारी यंत्रणा. डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा तें आमचे कडेन नाच. कारण आमकां बुट्टी येतकच येवन वयतकच डिजास्टर मॅनेजमेंट काम करता घरा पडल्या ती हें करपाक, गायो मेल्यात त्यो सोदपाक. डिजास्टर मॅनेजमेंट हें काम न्ही. तेज्या हुंवार येवचे पयलीं आमी कितें हुंवाराचें नियंत्रण करतले, लोकांक कशें अलर्ट करतले. आतां इतली गोरवां मेली, गोरवां कित्याक लागून मेली. जर हें तर पयलीं सांगलेलें की मोठ्या प्रमाणान पावस येता, पावस येवपाचो आसा, अमको हीच पावस पडटा. आयज सॅटेलायटीचेर आमकां सगळ्यो गजाली कळटात. आनी हें सगळें घेवन हो डेटा सगळो घेवन लोकांक जर आमी अलर्ट केल्ले जाल्यार म्हाका दिसता गोरवांक बी सोडून घालूं येतालीं वा आमी रातचे जागे रावूं येताले. अशे तरेची हें ना आमचे कडेन वेवस्था ना. आतां ही जर वेवस्था बरे पद्दतीन जर करतले जाल्यार म्हाका दिसता पंचायत पावंड्याचेर आमकां डिजास्टर मॅनेजमेंट उबें करचें पडटलें, जातून यूथ आनी बाकीच्या लोकांक एकठांय करून आमी हुंवार येयल्यार आमी कितें कितें करूं शकता वा कितें आमी करतले ह्याच्या संदर्भांतलें नियोजन. म्हणल्यार लोकांक, थळाव्या लोकांक पार्टिसिपेट करून सरकारान गांवां पासून ल्हान ल्हान ह्या डिजास्टर मॅनेजमेंटाची कमिटी तयार करून आमी हुंवार येयल्या उपरांत आमी रातचो, आयज 3:30 रातचो हुंवार येयलो, अशा वेळाचेर लोक न्हिदे नाशिल्ले. अशा वेळाचेर कोणाक कांय खबर ना केन्ना हुंवार येता आनी कितें पडलें तें.
हें अलर्टनेस जी आसा ती आमी करपाक जाय, अशे तरेचें नियंत्रण करपाक जाय, अशे तरेचें नियोजन जर सरकार पावणार आनी लोकल बॉडीज चड करून पंचायत पावणार जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमी हुंवार हो नियंत्रणान हाडपाक आमकां आदार जातलो आनी जें मोठ्या प्रमाणात आयज लुकसाण जें जालां न्हंयच्या तडीवेल्या लोकांचें तें इतलें कमी जातलें. हालींच आमचे सत्तरीन आनी अख्ख्या पुराय गोंयान पावसाचो पूर येयलो. खास करून सत्तरीच्या वाठाराक आमच्या खूब त्याचो परिणाम जालो. आमी आयकोन जाणा की आमचे सत्तरीन जाणटी अशी म्हणटा आमचे की सत्तरीन हेज्या पेक्षाय कितलोसोच पावस पडलो आनी आमी आमच्या स्वतान पळयल्या 10 दीस पावस असो कंटिन्यूअस पडटालो, पण इतलो पूर केन्नाच आयकोंक ना. पण फाटल्या 2 वर्सां सेगीत हो पूर येता. पण आज सत्तरी सारक्या भागान, ग्रामीण भागान, ज्या भागान पाणी वचपाक खूब वाव आसा, म्हणजे आता ह्या ज्या वर्सा पडला तेच्या दुप्पट सुद्दां पावस पडलो जाल्यार पाणी वेवस्थीत ते वचपाक ताका वाव आसा, पण तरी सुद्दां ते पाणी तुंबता आनी अक्षरशः गांव बुडटा. हे खूब भयानक आसा आनी फाटली 2 वर्सां तेजेर हे चालू आसा. सो ह्या वेळाचेर आतां आमकां तो विचार करचो पडटलो की बाबा हें नक्की कित्याक खातीर जाता. म्हाका खास करून आमच्या सत्तरीचे युवा पिढी आसा तांकां आव्हान करपाचें आसा की हें आमकां बसून खंय तरी विचार करचो पडटलो की आमच्या सत्तरीचेर कित्याक हें जाता काय म्हणून. जर खरेंच कळसा बंदराचें पाणी आसा जाल्यार ते सरकारा मार्फत ते विशय सोडूं येता. एटलिस्ट आमकां तेंच्यांनी अवेअर करपाक जाय की बाबा पाणी सोडटा म्हणून ते सरकारच्या पातळीचेर जावं शकता. बंदराचो विशय आसा जाल्यार ती ग्रामीण म्हणजे आमची लोकल जी यंत्रणा आसा, म्हणजे खास करून इरिगेशन डिपार्टमेंट म्हणून येता की तांकां आमी जागे करूं येता. काम तेंचेच आसा, पण कदाचित ते फाटीं उरले आसतले, पण जर जाता जाल्यार तेंचे कडेन जावचें न्ही. आमी एकामेकाक हांगासर बोटां दाखयले म्हणून प्रश्न निभवचो ना. आमी खंय तरी ते बसोन तो खंय चुकता आनी खंय आमी ते सावरूं शकता हाचेर आमकां विचार करचो पडटलो. हांव ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांचे उपकार मानता जेंच्यांनी जे भायल्या सत्तरीचे आमच्या सगळ्या युवकांनी, खास करून मिडियावाल्यांनी, सोशल मिडियार सगळ्यांनी बरो प्रयत्न केला की ज्या लोकांक हेल्प करपाचो. त्या प्रमाणे सत्तरीच्या भायल्या लोकांनी येवन आमकां सत्तरीच्या लोकांक ह्या वेळाचेर खूब मदतीचो हात दिलो आसा. ह्या माध्यमातून हांव सगळ्यांचे सत्तरीच्या वतीन उपकार वांटोवपाक सोदतां. पण हांव परत एकदां अपील करता आमच्या सत्तरीच्या भुरग्यां कडेन की हें जें कितें घडटा, पावसाचो पूर येता, तो नक्की कित्याक येता. पावसाचें पाणी नक्कीच न्ही, कारण म्हाज्या मान्यता प्रमाणे किंवा जाणटे त्या उलयत्या प्रमाणे हेज्याकून पावस खूब पडटालो, पूण हे पावसाचें पाणी न्ही, खंय तरी कोण तरी चुकता. सो ह्या सगळ्या गोश्टींचेर आमी परत एकदां बसून विचार करया आनी फुडच्या वर्सा असो पूर कितलोय पावस पडलो जाल्यार पूर येवचो ना हेची काळजी घेवया. सगळ्यांक देव बरें करूं. तर ही असली सत्तरींतली अशी कांय व्यक्तिमत्वां ज्यांच्यांनी हो जो हुंवार येयलो त्या हुंवाराक एक घटना अशी न्ही, तर त्या घटनेक एका अभ्यासक्रमांतल्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयलो आसा आनी तेंच्यांनी आपले विचार मांडलेले आसा. खरें तर हेतून तर आमी पळयत जाल्यार कितल्योश्योच गजाली आसा त्यो कॉमन आसा. लायक आमचे बंदारे, मागीर ज्यो कोणी पुरावल्या सगळ्यो, मागीर ती रेंव काडटा, मागीर पर्यावरणाचो समतोल, ह्यो ज्यो गजाली आसात तितून आमी मनीस तितलेच जबाबदार आसा. आनी एकूच भितरल्यान एक आमकां रिजल्ट मेळटा तो म्हटल्यार हे डिस्ट्रक्शन आसा तें नॅचरल नसून हे डिस्ट्रक्शन आसा तें आयज मॅन मेड जाल्लें आसा. आनी जेन्ना मॅन मेड जाल्लें आसा तेन्ना आमकां आनी सरकाराक मेळोन वांगडा कितें तरी एक पावलां उखलून फुडलें जें डिस्ट्रक्शन येवपाचें आसा तें आमकां अवॉयड करपा खातीर कितें तरी आमकां अशा तरेन आमकां वाटचाल करची पडटली. की फाटल्या फावटी कितें जालें की अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट अंडर मिटींग जाली, पण ती मिटींग केन्ना जाली, मिटींग डिजास्टर जाल्या उपरांत जाली. सो सरकाराक अलर्ट रावपाचें आसा की डिजास्टर जावच्या पयलीं लोकांक अलर्ट करपाची गरज आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट अंडर मिटींग घेवन योग्य ती पावलां उखलपाची गरज आसा. सो हे जे आमचे सत्तरीची व्यक्तिमत्व आहा तेंच्यांनी आपले विचार मांडले. तुमकां कितें दिसता की हो पूर कित्याक लागून येयला आनी हाचेर उपाय कितें? हेजो रिस्पॉन्सिबल आमी स्वता लोक काय हें नॅचरल, हें तुमकां आनी आमकां विचार करपाची गरज आसा. देव बरें करूं.